दिसना, हे गव्हर्मेंटाक दिसना, हे गव्हर्मेंटाक. पण अश्यो सगळ्यो संस्था ज्यो आसा त्या संस्थांनी जर असोसिएशन ग्रुपांनी जर आपूण जावन जर फुडें सरले आनी खंयचे थळावे आमदार आसूं किंवा खंयचे तरी गव्हर्मेंटाचे जे लोकप्रतिनिधी आसूं तांचे फुड्यान जर वचून जर तांकां सांगलें की आमच्या समाजा खातीर हें जाय, हे डावन प्रोडक्ट कोण तरी लोक आसा तांचे खातीर ह्यो गजाली करप जाल्यार निश्चितच तातूंत भितर पर्कुलेट जावपाक ताका एक चान्स मेळटलो. सो ह्या निमतान भितर ह्यो गजाली करप आनी समाजान भितर आपुणूय भितर वांटेकार जावप हे गरजेचें सामकें केल्ले बद्दल ह्या सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करतां आनी मागता की उर्फाना कडेन मागता की ताचे कडेन आयज हाजारचो चॅम्पियनशीप आसा किंवा बाकीचे जो फोर्स आसा तो यूज करून ताणें गरीबांतले गरीब जे कोण लोक आसात तांचे ते सकले स्तरा कडेन वचून पर्यंत हे सगळ्यो गजाली आसा त्यो लोकां कडेन पावोवपाक जाय आनी ताजो लाभ करून दिवपाक जाय हें ते करतले अशी अपेक्षा करता. आनी म्हाका हांगा आपयलो म्हणून हांव सगळें तांचें देव बरें करूं म्हणटा आनी परत एकदां अभिनंदन करता आनी दोन शब्द घडयता. बबलून तर सगळें सांगलें आसा की सरा बद्दल सांगलें आसा, बाकीचें सांगलें आसा, पण हांव उलयता फक्त आमच्या टॅक्सीकारा बद्दल. कारण की हांव पयलीं सुवातेर तांकां शाबासकी दिता. तो आपलो धाकटोसो जो टॅक्सीचो धंदो करून तेमी एसोसिएशन करून आयज हो येदो व्हडलो मेडिकल कॅम्प केलो लोकां खातीर. त्या खातीर तांकां हांव चडांत चड शाबासकी दिता की लोकांक गरजेची तेणी आपली धाकटोसो आमकांय खबर आसा धाकटोसो धंदो तांकां लोन काडून स्टार्ट करता ते तेंचो इन्स्टॉलमेंट करपाचो सगळें हें करून तितलें आसत लोकां खातीर तेमी हो केलो. हांव चडांत चड तांकां थँक्यू म्हणटा. दुसरें हांव पुलिशें आसल्यान हांव तांकांय बी सांगूंक सोदतां जेन्ना तेंचे कडेन आसता ते रेल्वे स्टेशनार आसता, एअरपोर्टाचेर आसता, सगळे आसता, आमचे जे ट्युरिस्ट येता ते आमचे गॅस्ट तांकां आमी बरी सर्वीस दिवपा जाय. तांकां जर आमी बरी जर सर्वीस दिली ना जाल्यार परत येवचो ना आनी आमचो धंदो जावचो ना, आमकां मेळपाना. आमी पळयलां जशें रेल्वे स्टेशनार हो म्हणटा तो म्हणटा मागीर लोक टुरिस्ट येता ते विटता अरे कितें चल्लां तुमचें काय म्हणटा. आमकां देंवतना तुमी टॅक्सीकार सतायता, गायड सतायता, तशें जावपाक जायना. आमचे जे ट्युरिस्ट येता तांकां बरी सर्वीस दिवपाक जाय. कोणी जर तूं खंयचो एक जर तूं गॅस्ट तुमच्या गाडयांत बसलो जाल्यार तांकां तुमी बरी तेतून तेजे फुडें दोन बरी उलोवपाची आनी तांकां खंयचे ते वचपाचें सर जर मडगांव रेल्वे स्टेशन चडलो तो घेवन वचपाचो, तर तूं बागा वचपाचो, अंजुना वचपाचो, बरे भाशेन तांकां तुमी व्हरून पावोवचें आनी ते बाकीच्या लोकांक सांगतले आमी गोंय आपण मडगांव रेल्वे स्टेशनार देंवल्लो तेणें आमकां बरी सर्वीस दिली. जावं तेजें कितें उरलें जाल्यार लोकल पुलीस स्टेशन सांगून जावं फोन करून तांकां दिवप हें आमचें आसा. लोक आमकां सांगता वो आमी गया था वो टाइम मेरा पर्स गुम हुआ था, इमिजिएटली उसने फोन कर दिया और उनको दे दिया म्हणून. हेही लोकांचें आयकूंक मेळटा. हांव चड टायम घेयना. म्हाजो एकूच एडवायस तुमकां की ट्युरिस्ट हे आमचें खरें आमचो ते जर येयना जाल्यार आमचो धंदो जावचो ना. त्या खातीर तांकां तुमी बरी सर्वीस दिवपाक जाय आनी अशें दितले म्हणून हांव समजता. आनी आयज म्हाका ह्या मेडिकल कॅम्पाक आपयलो आनी दोन उतर उलोवपाक दिल्ल्या बद्दल चडांत चड देव बरें.